विजय असो, शिवसेनेचा विजय असो, शिवसेनेचा. उभ्या महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीक वंदन करून नमन करून आयच्या शिवोली शिवसेनेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन काही खिलाफी जाल्ले आसात आणि त्या खातीर आवाज आणि त्या खातीर आमचे राज्य प्रमुख जितेश कामत, तिकडे उपराज्य प्रमुख सुभाष केरकर, जनरल सेक्रेटरी मिलिंद गावत, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट निशांत पावसकर, पेडणे तालुका प्रमुख बाबरी नाईक हे सगळे मानाचे पदाधिकारी हांगा पाविल्ले आसात. त्या उपरांत आमचे पावसकर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तर समयी प्रज्वलन झाले हांगा दिले वतले आणि तांची शिवोली मतदारसंघात सगळ्या कार्यकर्ते होती आमचे दिपेश शिवसेनेचो बार्देश प्रमुख आणि आयज आमच्या राज्य प्रमुख जितेश कामत, उपराज्य प्रमुख सुभाष केरकर, आमचो बाबली नाईक, मिलिंद गांवस आणि सुशांत पावसकर. आम्ही आयज हे ऑफिस ओपन केला की लोकांची केल्ली बारीक बारीक कामां आसता ती आमी परतून परतून सगळ्याक वचोन करीत आसता. सो एक हिंगा कितें जाल्लें आयज शोले तुमी पळयल्ले आसतले सगळे रोड बी सगळे उडलेले. आमी एवरी इयर तांकां परतून परतून सांगत आसता पूण ते कोणूच करिना. जी पायपां बी असून घालता तांकां आमी विचारले पासून बाबा ही पायपां घातली तुमी बाबा ती परतून बंद करून वचना ते हेच सांगूंक वयता पूण ते कॉन्ट्रॅक्टर मागीर रन करता. आतां आमच्या थंयसर कितली फुटलेली आसा पूण कोणाक पडलेलें ना. पूण आमी चिंतलां की लोकांक सगळी सेवा करून दिवची म्हणून की लोकांक जरी जर कोवीड दिसांनी पासून हिंगा खूब टेस्टिंगाक प्रॉब्लम जाल्ले आसले की जे हिंगा 35 पासून टेस्ट करताले आनी तेजे वयल्यान मागीर म्हणटा याद 5 दिसांनी पळयता म्हणून इतले इकडे आख्खी घरां जाता. तर लोकांचे आमी बारीक बारीक लोकांचे चिंतलां की जे बारीक बारीक लोकांक हिंगा कोण हेल्प करिना. सो आमचे वतून आमी तांकां सदांच हेल्प करता आनी सदांच करीत आसतले. की आमचे शिवसेनेचे आज पहिले जनसंपर्क कार्यालय हे शिवोलेच्यान सुरवात जाता. हो मुहूर्त घेऊन ताणें आज जी स्थापना केल्या हांगा शिवसेनेच्या कार्यालयाची हाज्या उपरांत आमचे प्रत्येक मतदारसंघात कार्यालय आमी सुरू करपाचें नियोजन आमचें आसा आनी खुबशे ताचे समर्थक हांगा आयिल्ले आसा आनी बऱ्या तरेन अशें कार्य हो विन्सेंट परेरा हो सेगीत 4 वर्सां 4.5 वर्सां जालीं करीत आसा. शिवसेनेच्या माध्यमांतल्यान ताणें वेगवेगळी आंदोलनां ही शिवोलेन राबयल्लीं आसा. फक्त शिवोले आनी गोंया पुरतो मर्यादीत न रावता एकदां तांचें अशें कार्य हांगा जाल्लें की जे नॅशनल मिडियार सुद्दां दिशिल्ले पूर्ण भारतान ताचेर वाद विवाद जातना आमकां सोशल मिडियान पळोवंक मेळिल्लो. तेन्ना तो फुडें सरिल्लो आनी हांगा कितें कशें घटना घडटाली ती कोण परप्रांतीय हांगा येवन कितें बांदूंक स्टार्ट केल्लें तांणी मस्जीद अशें दिसता. आमचो खंयच्या रिलिजियस हाका विरोध नासता पूण थंय जो व्हाळ आसा तो व्हाळ बुजोवन ते थंय कितें तरी बांदपाक सोदताले आनी त्या खातीर ताजो कडक विरोध असो शिवसेनेन केल्लो. विन्सेंट परेरा आनी ताजे बरोबर ताजे वांगडी दिपेश आसतलो, मागीर हरमलकार
तो उमेश हरमलकार आणि खुबशे बाकीचे ताचे जे वांगडी सदां ताजे बरोबर आसता आणि म्हाकाय ताणें आपयलो हांवूय येयल्लो आणि शिवोलेचे भरपूर लोक हे ताजे बरोबर तेन्ना आज जर देशान आमी पळयत जाल्यार देशान लोकसभा जी आसता त्या लोकसभेन 4थ्या 5व्या स्थानार हे शिवसेनेचे खासदार आसा. आमचे जवळ जवळ 23 खासदार हे लोकसभेन आसा आणि आमी हांगा आवर्जून हे तुमकां सगळ्यांक सांगता कारण ही जी गजाल आसा ती लोकां मेरेन पावप हे हांगा जे कार्यकर्ते आसा तांचें काम आसा. कारण आमी 18 जुनाक जेन्ना पत्रादेवी जमिल्ले आनी पत्रादेवी आमी पुष्प व्हांवूंक गेल्ले तेन्ना आमी थंयच्यान एक घोशणा केल्ली की शिवसेना ही गोंयांत राजकीय क्रांती घडयतली. आता ती राजकीय क्रांती म्हणजे कितें कारण खूबदां हांवें पळयलां की शिवसेनेन कसली घोशणा केली की बाकीचे जे थोडे आसा जे जागे जाता जे कित्येक वर्सां आमदार आसा गोंयांत तेय कितें तरी पुटपुटायता. कित्याक आमी म्हणटकच थोड्या तेंपान आमी पयलीं म्हणिल्ले 18 जुनाक आमी ते परत एकदां म्हणले पूण सगळ्यांक सुरवातेक पेपर काडून पळय एकदां म्हणिल्लें की शिवसेना ही राजकीय क्रांती घडयतले. राजकीय क्रांती म्हणजे कितें ताच्या उपरांत जे पक्ष आणि हांगचो एक आजूय तो आमदार मंत्री आसा बीजेपीन आज हांगा शिवोले कित्याक तरी आयलो तोय एक आसा मायकल लोबो तोय म्हणलो राजकीय क्रांती. अरे तुमकां लोकांनी सत्ता दिल्या तूं मंत्री आणि तू म्हणटा राजकीय क्रांती घडोवंक जाय मागीर तुका आडयला कोणें? आज 10 वर्सां तुमच्या सरकाराक जाली तुमकां 10 वर्सां कोणें हाडून दवरिल्लो? निवडणुका लागीं पावल्या तेन्ना तुमी खंय तरी तुमकां जाग आयली की राजकीय क्रांती घडोवंक जाय. ह्या निर्बुद्धांक हांव सांगूंक सोदतां की राजकीय क्रांती ही कसली क्रांती खबर आसा? राजकीय क्रांती ही तुमकां घरांत हाडोवपाची क्रांती ही गोंयांत घडोवपाची गरज आसा. आणि ते स्वतःच म्हणटा की आज राजकीय क्रांती घडोवपाची गरज आसा म्हणजे तांकां राजकीय क्रांतीचो अर्थूच खबर ना. म्हणून ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता की राजकीय क्रांती जी आज गोंयांत घडटली ते तुमकां धाडोवपाची राजकीय क्रांती घडटली. आणि राजकीय क्रांती म्हणजे कितें तर प्रत्येक जो मनीस आसा आमी कितें म्हणटा आमी मतां घालिना ताका पूण तो निवडून येता कारण ताका दुसऱ्या मतां घालता. सारकें खूब जाण आसा तांकां पसंत नासता तो मनीस म्हणून थोडे जे लालची असतात कारण गोंयकार लालची न्ही पूण गोंयांत थोडे आतां भुमिपुत्र जे जावंक आयल्या ते लालची जे लोक आसा ते खंय तरी 500 रुपया घेता बिर्याणी खाता आणि सोरो पिता आणि आपले मत विकता. तांकां खबर ना की ते फक्त मतां विकना जाल्यार ते गोंयचें भविश्य विकता. म्हणून तांकां कितें पडला तांकां गोंया कडेन कांयच देणें घेणें नासता. म्हणून अशे जे लोक आसा त्या लोकांक खातीर आणि तांचे मागीर आयकून मागीर एक आमच्या हातून एक बरे जे गोंयकार लोक आसा ते मागीर चिंतता रे तोच येतलो निवडून ताचे कडेन ते आसात मरे सगळे भायले वोट बँक आसा म्हणून आपुणूय थंयच घालता. म्हणून अशे जे लोक आसा जे गोंयकार लोक आसा जांकां गोंया बद्दल प्रेम आसा जांकां गोंयच्या भविश्याचें पडला तांच्या मेरेन आमी प्रत्येक ही जी गोष्ट आसा शिवसेनेची जे आमी आवर्जून सांगत आसा ते पावप ही राजकीय क्रांती. एका मनशान जर धरत की आपण 10 तरी आपल्या मित्रांक बदलतलो 10 तरी मित्रांक आपण भाग पाडटलो की ह्या खेपे आमी शिवसेनेचे जे बरे बरे उमेदवार जे हेवटेंतल्यान तेवटेन बेडूक उडक्यो मारता ते उमेदवार न्ही जाल्यार जे शिवसेनेन अजून मेरेन आसा जाणी 4-5 वर्सां शिवसेनेचो प्लॅटफॉर्म घेवन व्यासपीठ घेवन लोकांक खातीर कार्य केला त्या लोकांक आमी विधानसभेर धाडटले आणि तांकां कित्या खातीर धाडूंक जाय हे सांगपा खातीर आज आमी ह्या उद्घाटना सोहळ्याच्या माध्यमांतल्यान आणि ह्या निमित्यान तुमकां सांगूंक सोदता. हेका लागून ती सत्ता मेळिल्ली आसा. म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की आयज शिवसेनेचे अशे तेंचे धोरण आसा की ते सगळ्यांक संपूर्ण लोकांक म्हणजे ते खंयच्या जातीचे असो धर्माचे असो आनी खंयचे असो प्रत्येक जाणांक ते आयज घेवन आपल्या वांगडा वयता हे प्रामुख्यान हांव हांगा सांगूंक सोदता. आनी आयज विन्संट बाबान तेजी आमकां हांगासर पावती दिल्ली आसा कारण थोडे आमचे जे कॅथलीक भाव आसा तांकां सुद्दां दिसता की शिवसेना रे आमी शिवसेनेन कितें करतले पूण तशें नासता. कारण आयज तुमकां खबर आसतली आमचे गोंयकार जितके बी बॉम्बेन आसा धोबी तलाव आसा आनी खंय आसा तुमी मुद्दम तुमच्या सोयऱ्यांक विचारा कारण थंयसर
शिवसेनेने आज जे आमचे कॅथलिक भाव आसा तांकां मोठमोठ्या हुद्द्याचेर बसयल्ले आसा, तांकां कावन्सिलर केल्ले आसा, मोठे मोठे स्थान दिल्ले आसा आनी तांकां मोठे आपल्या राजकारणात मोठे स्थान दिल्ले आसा. हे मुद्दम हांगा उल्लेख हांव कित्याक करता, कारण थोड्या लोकांक तो ते मुद्दम अपप्रचार करता शिवसेनेचो, तर ते सारखे न्हू. कारण शिवसेना आयज म्हणटा तशी प्रत्येक तळागाळाच्या लोकांक, जशे आमचे शिवाजी महाराजान तुमकां खबर आसतली की 18 पगड जे जाती आसा तांकां घेवन सगळ्या लोकांक घेवन तेणे आपले स्वराज्य चलयल्ले. आणि महाराष्ट्राचे आणि हे सायडीतल्या लोकांचे म्हाका दिसता बरेच संबंध आसा आणि महाराष्ट्रा हांगासून खूप लागीं आसा. आणि महाराष्ट्रान जो आवाज जाता तो पयली पेडण्यासून येता, तो माद्रेसून डायरेक्ट शिवोले पडटा. आणि तुमकां आमचे उद्धव साहेब आणि बाकीच्या नेत्यांचा आवाज सदांच तुमच्या कानार आसतलोच. कित्याक डेली म्हणजे आज आता सरकार जाल्लेले म्हणजे उद्धव साहेब मुख्यमंत्री झाले तेन्नाच्यान कितें ना कितें तरी एक नवीन नॅशनल लेवलाचेर एक आवाज हो येत आसा. आपण चालू केलेला आहे जनसंपर्क कार्यालय. याचा अर्थ असा होतो की जनतासाठी आमचं कार्यालय हे नेहमी उघड असणार. जनतेने त्यांच्या ज्या काही तक्रारी आहेत त्या सगळ्या या ठिकाणी ते मांडू शकतात. आणि त्यासाठी या ठिकाणी विन्सन परेरा जे आहेत त्यांचं नेतृत्व फार चांगल्यापैकी आहे शिवोलीमध्ये. आज आमच्या पदाधिकारी खूप सांगितलं की या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी रोडच्या खड्डे पडलेले आहेत, पाण्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत, कोविडचे प्रॉब्लेम्स आहेत. ज्या काही लोकांना आतापर्यंत कोविड बद्दल ज्या ठिकाणी बीजेपीने अनाऊन्स केलेलं आहे मदत मिळणार, असे कित्येक लोक आहेत की त्यांना कोणतीही मदत भेटलेली नाहीये. बीजेपीचं फक्त फसवं आश्वासन फक्त तेवढं देतात आणि काही करत नाही. आता इथलं की असं आम्हाला एखादा विधायक पाहिजे, आम्हाला एक आमदार पाहिजे शिवोलीमध्ये. आणि मला असं वाटतं की नक्कीच विन्सन हा विजयाचा हकदार बनणार आहे. आणि सगळ्यांना माझी हीच विनंती आहे की आपण याला एकटा विन्सन काही करू शकत नाही. तुमची जोपर्यंत त्याला मदत मिळत नाही तोपर्यंत विन्सी काही करू शकत नाही. म्हणून तुम्हाला आमच्या शिवसेनेतर्फे, माझ्यातर्फे, आमच्या अखंड पदाधिकाऱ्यांतर्फे तुम्हाला आमची विनंती आहे की तुमची जेवढी ओळख आहे, तुमचे जेवढे जनसंपर्क आहेत तेवढे तुम्ही शिवसेनेमध्ये घेऊन या. आणि तुमच्यामुळेच शिवसेना वरती येऊ शकते. आणि खऱ्याने शिवलेक एक शिवसैनिक आणि शिवसेनेचे आमदाराची गरज असा. तुम्ही आमच्या शिरोडकर प्रतीक शिरोडकरांनी सांगलेले असा की रस्त्यांची जी दुरवस्था झालेली असा, ठराविक आमदार हांगासर कित्याक पळयनात. हेच्या उपरांत म्हाका आनी एक सांगपाचें दिसता की आमी जर ही धुरा आमच्या विन्सन बाबाक जर खरें आमदार म्हणून जर निवडून हाडलो जाल्यार म्हाका तरी दिसता शिवोलकारांक खंयचोच प्रॉब्लेम आसचो ना. तितून तुम्ही म्हणात हेल्थ इश्यू, हेल्थाचो किंवा हॉस्पिटल किंवा तुमचो रोड आसात, जे आमकां खऱ्यांनी गरजेचे गोष्टी आसात, ते गरजेचे गोष्टी आमकां सगळ्यांक मेळटले. हांव इतलें सांगून परत एकदा विन्सन परेराचे हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. आणि म्हाका हांगासर ह्या उक्तावण सोहळ्याक उलोवपाक दिल्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा.